घम घम हिंगा परंबळाचे मिक्स वेजिटेबल नॉनचे कोणा इष्ट ना संग्याची हे कशी करचे म्हण पळय वे हाका फर्स्ट आमी मिठा उदक तयार करूया हांव अर्द पाव मीठ काडून घेता अर्द पाव मिठाचे उदक करून कशी हे नॉनचे करचे म्हणून ताची मेजरमेंट हांव सांगता हांगा पण हांव अर्द पाव मीठ घाल्लें आनी ताका हांव एक 3 वंट्यान म्हळ्यार एक सादारण एक 3-4 वंट्यान घालयत म्हळ्यार एक 3-3.5 ग्लास उदक घाल्लें हांगा एक आयदना भितर घालून ते लायक करून खतखताचे समज एक 5 मिनिट खतखत येतना ते मीठ पुरा करगत तांत भितर पुरा मिक्स जावन वता एक 5 मिनिट समज खतखत येवताय दवरल्यार पुरे मागीर गॅस ऑफ करून ते निवत घालचे मिठा उदक अशान वेजिटेबल्स पुराय लायक करून धुवन ड्राय करून घेवका हांव हांगा व्हड एक कॅरेट आनी आमगेले झड्डाक एक लायक तर तेंडले जाल्लेले आशिल्ले एक 15-20 तेंडले घाला हांव हांगा ते सपोर शिनून घेवचे कॉलीफ्लावर तशीची कॉलीफ्लावर सपोर शिनून घेवचे आनी आमकां नॉनचे म्हळ कुडले ताका आमसाणे कसले घालका कसले घाल येते मिक्स वेजिटेबल नॉनच्याक म्हाका हांगा व्हड एक आंबूल मेळ्ळ्या ते देखून हांव आंबोली पण हांगा साल काणू आंबूल शिनून घाला लायक गांवची आंबोली जाल्यार साल समेत घाल येता ही घाट आंबोली मागीर कोड जो जायत म्हूण हांव साल काण घाल्ल्या हांगा व्हड आशिल्ली ती आंबोली म्हळ्यार म्हाका सादारण व्हड एक कप भर मेळ्ळो आंबोले कोच्चोलो कळ्ळो आतां मिठा उदक निवतरी आमी निवत घालेले पळय तें उदक कंप्लीट निवतरी आमी शिनून दवरलेले वेजिटेबल्स पुराक घालचे आतां तुमकां पक्कन आंबूल मेळ्ळी जाल्यार व्हड ना बिंबला पळय लायक तर न्ही मीठ आसा जाल्यार समज व्हड एक कप मीठ घालून जाल्यार ते मागीर भारी लायक जाता आतां बिंबूलय ना कसं करयता बा लिंबी मेळटा लिंबी केन्नाय पुरा कडेन मेळटा एक 10-12 लिंबी शिनून घाले जाल्यार सेम मेथड पुरा सेम आंबुले बदलाक लिंबी सपोर कोच्चोन घालचे नाजाल्यार बिंबूल सपोर सन्न शिनून घालचे तेवय नाजाल्यार आंबाड असल्यार आंबाड घालचे शिनून आंबाडा साल 2 कात्ते पुराय घालचे कसले जाता वटर आमसाणे कसले एक घालले जाल्यार आमकां नॉनचे म्हण कुडले आमसाणे कसले जावका मागीर हे वेजिटेबल्स पुराय वेजिटेबल्स तशीची लायक करून धुवन ड्राय करून शिनून घालका उदका पशासच्यान जे आनी आतां मिरसांगे हळद सांगता आमी अर्द पाव नवें मीठ काडला सो ताजी 3 वंट्यान मिरसांग काडका म्हळ्यार 1.5 पाव गांवची मिरसांग काडका तिखसाण आसची गांवची मिरसांग एक मागीर पळयाची बॅडगी मिरसांग हांव अशी कलराक आनी नॉनच्याक होळ चड जावचे खातीर एक 15 बॅडगी मिरसांग घाला आनी 1.5 पाव हळदाचे गांवची मिरसांग घाला म्हळ्यार रामनाड मिरसांग ताका हांव 4 चमचे सासम म्हळ्यार एक मुष्टी म्हूण येता सासम सासम मस्त सासम घाल्यार नॉनची कोड जाता आनी व्हड एक हिंगा कुडको चाय जाल्यार एक चूर हळदी पिठी घाल येता ऑप्शनल ते आतां मिठा उदक समज ड्रेन करून काडचे म्हळ्यार हेरसाक आतां आज रात्री मिठा उदकाक वेजिटेबल घालून दवरल्यार एक 8-10 घंटे करमेवते मागीर आमी वेजिटेबल्स निस्तानू ते मिठा उदक काडचे आनी हे नॉनचे वांटून काडचे त्या उदकान आमी नॉनचे वांटूका नॉनचे वांटूचे पशी फुडें ती मिरसांग एक अर्द घंटो वत्ता जाल्यार नॉनचे वांटूच्या सुलभ जाता आतां वत ना फ्लॅटा आनी आसची आमी कसो करचें मागीर म्हळ्यार ओडना कांय जायना वत्ता सुकय न्ही जाल्यार मिक्सरान मिरसांग वांटू जातना हे उदक यूज करून म्हळ्यार मिठा उदक यूज करून ते नॉनचे वांटूका म्हळ्यार ते मीठ करेक्ट जाता ते उदक वरलेले उदकान पळयाची तेच मिठा उदक घालून वाट्टिल्लें न्हय मागीर ते वरलेले उदकान ते मिक्सर आयदन लायक करून धुवन काडका पळय हांव हांगा पुरो लायक करून धुवन काड पळय नॉनच्या कोळू कशी तोंडा उदक येता हे नॉनचे म्हळ्यार आमगे ते भारी फेवरेट पुरो जनाकय नॉनचे कोर भितर आतां आमगे ते डिमांड सुरू जाता शेवय करी रमदण करी उंडी पुरा पानपोळो प्रत्येकाक बेस्ट कॉम्बिनेशन पुराय पशी चड एक वाट्टे उकडे पॅज आनी सायडा हे नॉनचे घेवका पळयाची हे नॉनचे खातना तांतूल ते तेंडले ती आंबोली आनी ते कॉलीफ्लावर पळयाचे अशें करून कार्र करून क्रंची करून खातना हा भारी लायक जाता तुमकां पुरा जनाक हे वेजिटेबल नॉनच्याचे व्हिडिओ इश्ट जाला वय म्हूण लागता तुमकां पुरा जना इश्ट जाले वय म्हूण जाल्यार सक्कड जना मेगेल चॅनल लायक करा शेअर करा आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घाला सगळ्यांक धन्यवाद।